भुरग्यांनो, आयज आमी माडाचे आबजीन हो पाठ शिकया. हो विनू आयज ताचे शाळेक सुटी आशिल्ल्यान तो सगळो अभ्यास करून इश्टा वांगडा खेळूंक वचपाची तयारी करतालो. इतल्यान ताच्या बापायन ताका म्हणलें, विनू, आज म्हाका पणजे वचूंक जाय, मातसो तूं भाटांत वच आनी कवाथ्यांक उदक घाल. आतां हे कवाथे. विनूक खूब वायट दिसलें, कित्याक ताका खेळपाक वचूंक जाय आशिल्लें आनी तो आपले इत्से आड भाटांत गेलो. वरभर ताणें कवाथ्यांक उदक घालें, ताका पुरो जालें. तो माडार चडूंक जाणासलो, म्हणटकच ल्हानशाच माडार चडलो आनी ताणें 2 आडसरां काडलीं आनी रखरखीत वत पडिल्लें आनी मदींच थंडगार वारें बी व्हांवतालें. ताणें आडसरां फोडून उदक पिलें आनी कातली खावन तो वाऱ्याचेर माडा पोंदा बसले थंय ताका बरी न्हीद लागली. इतल्यान ताच्या कानार आवाज पडलो. माड उलयतालो, आरे विनू, तुवें कवाथ्याक सारकें उदक घालूंक ना. तुका इश्टा वांगडा खेळूंक वचूंक मेळना म्हणून वायट दिसलें. तूं जाणा, तूं असो जसो ल्हान आसा, तुका जशी तान लागता, भूक लागता, तशी कवाथ्याकूय तान आनी भूक लागता. आनी जर आमी कवाथ्याक बरें उदक घालें जाल्यार तांची बी वाड बरी जाता. तुजो बापूय ल्हान आसतना आमकां खूब उदक घालतालो, सावळ माती घालतालो, म्हूण आज येदें व्हडलें भाट जालां. मागीर तो फुडें सांगता, आरे विनू, माडांक शेण, सावळ, उदक भरपूर घालूंक जाय, जाल्यार भरपूर नाल्ल लागतात. पळयात, हे पळय पाडून दवरिल्ले नाल्ल आनी अशें व्हडलें भाट जाता. तो म्हणटा, आरे विनू, हे भाट तुमकां कितले उपकारा पडटा जाणा तूं? चुट्टा सळसळत माड फुडें सांगता, विनू, तुमी आमकां उदक घालें जाल्यार आमी लेगीत व्हड जातकूच तुमकां खूब नाल्ल दितात न्ही. तशेंच आनीक जायत्या तरांनी आमी उपकारा पडटात. फाटल्या म्हयन्यान तुमी गोठो बांदलो, हो पळयात गोठो, आनी ताकाय बी माडाचेच वाशे घालात. हे माडाचे कांड आनी हे ते माडाचे वाशे. आनी आंगणान जो माटो घातला ताकाय बी माडाचे वाशे, तशीच मल्लां घालून तो बांदला. मल्लां म्हटल्यार ही चुट्टां आनी हे चुट्टाचें हें मल्ल विणटा पळयात, अशें जाता. मागीर ते घालून माटो घालतात, ताका माडाचे वाशे बी घालतात. पावसान त्या चुट्टांच्यो अश्यो वस्तूय बी करतात. हे पळयात, माटवाक डेकोरेशन बी अशेंच करतात. पावसान उदक लागूंक जायना, घर पिड्ड्यार जावंक जायना म्हूण असो झड बी बांदतात. फुडें माड म्हणटा, नाल्ला बगर तुमचें जेवणूच जायना. हय न्ही, नाल्ल फोडून तो आमी वांटून हुमण करतात न्ही, तशेंच माथ्याक घालूंक खोबरेल तेल आमी नाल्लाचेच काडिल्ले वापरतात. मागीर व्हिराच्यो आमी सान्नी करतात. मागीर माडाची सूर काडून ताचे गोड करतात आनी गोडा पासून जायते जिनसूय करतात. ह्यो कट्ट्या पासून आमी दवले करतात. जायत्यो वस्तूय करतात. हे पळयात, शोबेची वस्तू केल्ली आसा. हो काथो, ह्या काथ्या पासून सूम, मागीर राजू, तशेंच ही शिवकां, ह्यो कट्ट्यो, सोण्णां, पोळयो, हें सगळें आमी उज्याक घालतात. पळयात न्ही, माड आमकां कितलो उपकारा पडटा तो. विनूक समजायत माड फुडें सांगूंक लागलो. तो सांगता, काल मोड आयिल्लें, त्या मोडान म्हजो इश्ट कसो मोडून पडला पळय. म्हजें नशीब बरें म्हूण हांव वाटवलो, नाजाल्यार हांव बी असोच मोडून पडपाचो. तो फुडें म्हणटा, आरे कितलो वेळ जालो, हांव एकलोच बडबडत आसा आनी तूं कांयच उलयना, दोळे धांपून ओग्गी रावला. विनू न्हिदिल्लो न्ही. विनू, म्हजेर रागार जालो? माड ताका विचारता. यो वयर यो, हांव तुका नाच करून दाखयता. कळ्ळें न्ही. पळय, हांव कसो मळबाक तेंकता तो. अजुनूय तूं हांसना.
आरे म्हजी आडसरां काडून तुवें खाली तेन्ना हांव तुजेर रागार जालो. आनी माड फुडें सांगता, हे मुखार तूं कवात्यांक उदक घालपाक केन्नाय आळस करचो ना हाची म्हाका खात्री आसा. आनी माड म्हणटा, आतां हांच पळोवया. इतले भितर विनू उठ्ठा, जागो जाता आनी दोळे वयर करून माडा कडेन पळयता. आनी ते पळयता जाल्यार कितें, माड खोशयेन वाऱ्या वांगडा धोलतालो. तें पळोवन विनू हांसलो. भुरग्यांनो, आमी हें पर्यावरण सांबाळपा खातीर जायतीं झाडां रोवपाक जाय. म्हाका दिसता माडाचे उपेग पळोवन तुमी ल्हानसो कवातो तुमच्या घरा कुशीन मुजरत रोयतलीं, बरोबर न्ही? आनी माडाचे जे जे आमकां फायदे जातात ते तुमी बरोवन काडटलीं. आतां हांवें पाठाचेर कांय प्रस्न दिल्यात, ताच्यो जापो बरयात. पाठ परतून एकदां वाचात आनी ताचे बद्दल जे आमकां माडा बद्दल जे फायदे आमकां मेळटात ते बाकीच्या भुरग्यांक तुमच्या घरांतल्यांक सांगात. देव बरें करूं.